प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची पयली चीट 7 ते 11 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. म्हज्या फाटल्यान म्हजें बोलवून कोणेकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान बातिज्म दिला खरें, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान बातिज्म दितलो. अशें ताणें परगटलें. जेजूचो बातिज्म आनी ताळणी. आनी त्या दिसांनी अशें जालें. गालिलियाच्या नाजारेतांत जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दनांत बातिज्म दिलो. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सोर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपान देंवून आपणाचेर थारलोलो जेजून तेकलो. आनी स्वर्गार्थान अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत, सगले अपुरबायेचो. तुजेर आसा म्हजें दादूसपण. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी कितें आयकता? आयज आमी आयकता की जेजूचो बातिज जाता आनी जेजू जॉर्दनाच्या दर्या लागीं येता आनी जुआं बातीस जेजूक बातीज दिता. आनी जेजूक बातीज दिल्या उपरांत स्वर्गार्थान एक ताळो आयकता सुर्गीच्या बापाचो. आनी तो आवाज कितें म्हणटा? तूं म्हजो पूत, सगले आपुरबायेचो. तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. पोतून वाचता, तूं म्हजो पूत, सगले आपुरबायेचो. तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. भाव भयणींनो, आमी जुआंची पयली चीट 12वी वड वाचीत जाल्या. आमी वाचता थंयसर जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो लोक जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, जो लोक जेजूचें उतर पाळटा भावार्थ धरून, तींच जातात देवाची भुरगीं. तींच जातात देवाचो पूत, देवाची चोली जाता. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जेजून बातीज घेतलो जुआं बातिस्ता कडसून, तेन्ना कितें जाता? त्या वेळार पवित्र आत्मो देंवता आनी जेजूक ती घोटाय दिता. पवित्र आत्मो ताका ताचे भितर भरोन ताका ती घोटाय दिता. कित्याक? तो पवित्र आत्म्या मेळ्ळ्या उपरांत, बातीज जावं उपरांत जेजूक त्या वेळार आपली देवाचें काम करपाक आतां ताका शक्ती मेवली. आनी त्याच वेळार सुर्गीचो बाप कितें म्हणटा जेजूक? तूं म्हजो पूत, सगल्या आपुरबायेचो. तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. भाव भयणींनो, आमी माकुची 16वी चीट 16वी वडीन कितें वाचता? जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी बातीज घेता, तो साल्वार जातलो. जो जेजूचेर भावार्थ दवरिना, तो एकदम इफेर्नान वेतलो. भाव भयणींनो, आमी खूब चिंता की बातीज जावं वरवीं आमी सगळीं साल्वार जाल्या म्हणून. पूण एक आमी विसरता की आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना बातीज घेता, तेन्नाच की आमी साल्वार जाता. बट भाव भयणींनो, फकत बातीज घेतलो आमी साल्वार जातले ना. कित्याक? भावार्थ दवरूंक जेजूचेर जावन आसा पयली वस्त आमकां करपाक. कित्याक जेन्ना आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर, तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मा मेवता. पवित्र आत्मा आमचे भितर केन्ना देंवता? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. सान पावलो दुसरे चीट कोरिंथकारांक जें बरयता 5वी चीट 16वी वड, तो म्हणटा जो कोण जेजूचे भितर जेजूक मानता, जो जेजू सवें आसा, तो एक नवी वस्त जाता. ही बिकम्स अ न्यू क्रिएशन. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून जेजूक आमी आमचो सोमी आनी दोनी मानता, तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. आनी जेन्ना आमी नवी जाता, तेन्ना की जेन्ना आमी बातीज घेता, तेन्नाच की आमचो भावार्था वरवीं आमी साल्वार जाता. भाव भयणींनो,
आयज जेन्ना सर्गीच्या बापान ह्या शिवर्तमानान जेजूक म्हणलें, तूं म्हजो पूत सगळे आपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. भाव भयणीनो, होच आवाज आमी एक एकल्यांनी आयकूंक जाय सर्गीच्या बापा कडसून. कित्याक आमी खरेंच आमी जेजूची आमी देवाची आपुरबायेची. केन्ना आमी आपुरबायेची जाता? जेन्ना आमी जेजूचें उतर पाळटा. भाव भयण, बिश्टी आमचें देवस्पण केलें, हें केलें, तें केलें, मागणें केलें, आमी आपुरबायेची जायना. जेन्ना आमी जेजूचेर बावाड दवरता, ताच्या उतराचेर बावाड दवरता, तें उतर आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी सर्गीच्या बापाची आपुरबायेची जाता. कित्याक आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हणून आमी मानता. आनी तेन्नाच की आमी खरेंच हो आवाज आमी आयकतले आमच्या भितर. तुजेर आसा म्हजें दादोसपण, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. हो आवाज जो सर्गीच्या बापान जेजूक दाखयलो जेन्ना ताजो बातीस जालो, तोच आवाज आमी सद्दां आयकोया. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचें उतर पाळटा, जें बरयलां आमच्या पवित्र पुस्तकान, आनी आमी दिसपट्ट्या जिवीन आमी पाळटा तें उतर, खरेंच आमी आपुरबायेचीं जाता आनी आमी देवाचीं दादोसपण जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आयज आमी पुरगोट करता शिवर्तमान जेजूचो बातीस. आमी जेजूचो बातीस जालो आनी सगल्यांक आमी पोस्टर धाडटा, हॅपी बातीस म्हणटा, हें बरें सगलें. पूण जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर ही शिकवण घेता की आमकां जाय बावाड जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, आनी जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा, खरेंच आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करून दाखयता. पवित्र आत्मा आमकां ती शिकवण दिता. कित्याक देवाचें उतर, जेजूचें उतर आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक. आनी जेन्ना तें उतर पाळटा, पवित्र आत्मा आमकां ही वाट दाखयता आनी खरेंच आमी देवाची आपुरबायेची जाता आनी आमचेर आसा ताजें दादोसपण. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दिसा आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.